नमस्कार. पळोवया प्रुडंट खबरो. गोवनाच्या वर्धापन दिसा निमतान मुख्यमंत्री गेस्ट एडिटर रोजगार प्रशासन स्किमी इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर दिशा सरकारी स्टाफाक शिटकावणी टार्गेट थारावन कामां फोकस 3M मायनिंग म्हादय मोपा. IMA दोतोरांचो राष्ट्रव्यापी बंद. गोंयांतूय मंगळारा फांतोडेर 6 मेरेन OPD बंद. कॅज्युअलिटी इमर्जन्सी सेवा तितली चालू. दोतोरांचो पणजे मुख मोर्चा. दोतोर मागता सुरक्षा. फोमेंदोचो संसड्यार कोयर घेवंक न्हयकार. पयलीं डंपावेले रिजेक्ट क्लियर करात, मागीर कोयर घेता. फोमेंदोन केलें स्पश्ट. पालिका सॅग्रिगेटेड कोयर उखलपाची करता तयारी. कर्नाटकांतल्या ग्रिडाच्यो दिसपट्ट्यो कटकटी. दक्षिण ग्रिडाची लायट घेवप गोंय करता बंद. लायट घेतल्या वेस्टर्न ग्रिडांतल्यान. वीज मंत्री म्हणटा गोंयाक 1000 मेगावॅट कोटा. पावराचो उणाव ना. 17वे लोकसभेचे पयले अधिवेशन. नवे मोदी सरकाराचे पयले. 5 जुलयाक अर्थसंकल्प. नव्या खासदारांचो प्रादेशीक मायभास संस्कृत हिंदीत सोपूत. श्रीपाद भाऊ संस्कृत, सार्दीन मात इंग्लिशूच. मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर गोवा मायल्स आनी येलो ब्लॅक टॅक्सी ऑपरेटरांचे पेटले. दोन्ही गटांचे ड्रायव्हर पुलिसांच्या ताब्यांत. दोन्ही गटांचो पुलीस स्टेशनार जमाव. टॅक्सीवाल्यांचो तणाव. सांजुजे दे आरियल एकलो तरणाटो गेलो. 2 टू व्हिलरांचो ॲक्सिडेंट. दुसरो जखमी. कुट्टी आमिगोस जंक्शनार ॲक्सिडेंटात 4 जखमी. चोपडे परत ॲक्सिडेंट. लोकांनी फोडली गाडी. आणि वर्ल्ड कपांत भारतान पाकिस्तानाक धुले उपरांत पाकिस्तानी फॅन्सांनी फोडल्यो टीव्ही. कॅप्टन सर्फराजाच्या नांवान सोशल मिडियाचेर शबय. एकार एक मजेशीर ट्रोलांचो धुमाकूळ. खासा रिपोर्ट. गोंयांत खासगी आनी शेतकी मळार कितल्योश्योच संदी. एकूय तरणाटो बेकार उरूंक शकना. चौथे वर्सुकी दिसाच्या आदले सांजे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत गोवनाचो गेस्ट एडिटर म्हणून उलयलो. फक्त सरकारी जॉब म्हणजे नोकऱ्यो न्ही. 31 जुलय मेरेन गोंयांत 100% ODFचे टार्गेट. कामचुकार सरकारी स्टाफ सुटचो ना. स्किमी गरजू लोकां मेरेन पावंक जाय. केंद्राच्यो स्किमी आनी प्रकल्पाचो पयसो येवंक जाय. हे खातीर ब्युरोक्रसीक टार्गेट थारावन कामां. नवे CMाचो फोकस 3M मायनिंग म्हादय मोपा. सगळ्यात पयली गोवन वार्ता, द गोवन, भांगारभूंय आनी प्रुडंट ह्या सगळ्यांक गोवन वार्ताचो 4थो वर्धापन दिन. ह्या निमित्तान तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा. आनी लोकांच्या कामा खातीर खंयसरूच कोणूच म्हणजे पयशे घेता किंवा लोकांची कंप्लेन ही जर येत जाल्यार ताच्या खातीर हांव वगी रावपाना. गोंयांतलो एकटोय भुरगो बेकार उरूंक शकना ह्या स्टेटमेंटाचेर हांव फर्म आसा. फक्त इतकेंच आसा की प्रत्येकाक सरकारी नोकरी ही मेळची ना. प्रत्येकाक सरकारी नोकरी मेळची ना. ताच्या खातीर सरकारी नोकरी आसत किंवा बिगर सरकारी नोकरी आसत, प्रायवेट सेक्टरान आसत किंवा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आसत, ह्या दृश्टीन जर आमी पळयत आनी सगळ्यांक कन्फर्म जॉबूय वांगडा मेळचो ना. आमकां प्रायवेट सेक्टरानूय आयज आमी नेगोशिएट करीत आहा तेजे कडेन. तेंचोय जॉब खंय तरी सेक्युअर्ड जावचो तांच्याय कडेन उलोवपाक सुरू केला. बट इच्छा शक्ती जर आसत जाल्यार गोंयांत तरी कोणाकूच बेकार रावपाची गरज ना. ना, इट इज व्हेरी रिस्की जाल्लो आसा तो. जो पर्यंत आमकां थोडेशें बेर करचें पडटलें. बट मेजर एक्सिडंट जावंक जायना हाजेय प्रिकॉशन्स जे आसा आमकां घेवचे पडटले. सरकारी हॉस्पिटलांनी इमर्जन्सी सेवा सोडल्यार OPD धरून सगल्यो वैजकी सेवा बंद. मंगळारा फांतोडेर 6 मेरेन दोतोर संपार. मेडिकल इमर्जन्सी आनी कॅज्युअलिटी तितली चालू. पुराय देशांत IMAन दोतोरांक बंदाचो उलो मारला. पश्चिम बंगालांत दोतोरांचेर जाल्ल्या हल्ल्यान दोतोर चाळवल्यात. सरकारी हॉस्पिटलांनी दोतोर सेक्युरिटी मागतात. बंदाक गोंयच्या IMAचोय तेंको. दोतोर मुख्यमंत्री आनी आरोग्य मंत्र्याकय मेळ्ळे. IMAचो आयचो जो स्ट्रायक आहा तो इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट इशू आसा की तो वायलन्स अगेन्स्ट डॉक्टर्स. अँड वी वॉन्ट सपोर्ट ऑफ एवरीवन, नॉट ओन्ली डॉक्टर्स. बट कित्याक जे दोतोरांचेर जर वायलन्स जालें जाल्यार दे वोंट बी एबल टू ट्रीट बेटर द पीपल. सो ती लॉस कोणाक जातलो, लोकांचोच लॉस जातलो. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट द पीपल शूड अंडरस्टँड. जर तुम्ही जर अशें वायलन्स दोतोराच्या अंडर केलें जाल्यार देन हू इज एट लॉस.
दोतोर मागीर डिफेन्सीव जातले तुमचे कडेन चडशे कामाक म्हणजे आपले आमी कशें पयलीं वी यूज टू गो आउट फुल्ली एंड सपोर्ट ऑफ द पेशंट. पेशंटाक कितें जाय, पेशंटाक सवाय वखदां जाय, कशें करून अरेंजमेंट करताले. टुमॉरो सपोज फाल्यां जर सगळे जाण आमकां अशें हार्म करूंक लागले जाल्यार पीपल वील बी डिफेन्सीव. एंड आय वॉन्ट गव्हर्मेंट, इट इज फायनली पॉलिटिकल वील इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. यू मे मेक एनी नंबर ऑफ लॉज. गोंयांत लॉ आसा आनी लास्ट टायम हांगा म्हाका दिसता 3 ते 4 अबाउट 2017-18 एक 3-4 अशे केसी जाल्ल्यो. आनी दॅट टायम मिस्टर पर्रीकर वॉज देयर हू टूक अ व्हेरी स्टर्न एक्शन. 2 जाणांक भितर घाले. So at least actually immediately action has to be taken. Implementation of the law is very important and it is finally in the local government as well. There is central law kelo, there is local government is very important and this government is very supportive of Parrikar आमकां खूब सपोर्ट केलो. डॉक्टर रेडकराची केस जाली, मागीर आमची हेल्थान 2-3 अशे आरोप जाल्ले, GMCन एक 2-3 जाणां अश्यो केसी जाल्ल्यो. आनी देर इज अ मेडिकेल लॉ ऑफ 2013 इन गोवा विच इज एक्झिस्टिंग. वॉट वी वॉन्ट इज अ ऑल पेन इंडिया लॉ. सो दॅट दिल्ली कितें जाता, दिल्लीचे प्रॉब्लेम आहा की दिल्ली लॉ अँड ऑर्डर इज द सेंट्रल गव्हर्मेंट. सो ते लॉ केले जाल्यार कांय फायदो जायना. We basically want to appeal to the government to enact the law where the doctors can be protected against these kind of violences. This is all India strike? This is a pan-India strike. All doctors, Indian Medical Association, we have got good support from the Homeopathy Association of India, Goa branch, the Ayurvedic Association of India, the Trained Nursing Association of India, the Medical Student Network, the Goa Association of Resident Doctors, the Physiotherapy Association of India, the Goa Medical Rep Associations, and the Chemist and Druggist Association also have pledged their support to us. The Lions and Rotarians also are coming and joining us for this silent march. मडगांव नगरपालिका सेग्रिगेटेड कोयर उखलपाची तयारी करताली, मात फोमेंतोन आतां संसड्यार कोयरूच घेवंक न्हयकार दिला. नगरपालिकेन पयलीं संसड्या वेल्या डंपाचे रिजेक्ट क्लियर करचे, मागीरच कोयर घेता म्हूण फोमेंतोन स्पश्ट केलां. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण फोमेंतोन खंय पालिकेक पयलींच सांगिल्लें, पालिकेन शिटकावणी सिरियस घेतली ना. As per section 6.5 of concession agreement dated February 2011, the municipality is supposed to cart away the rejected waste within a day, or maximum within 48 days they have to clear 48 hours they have to clear it. So post dump fire, nearly 20 days passed. The rejected waste has piled up to the tune of nearly 1,000 tons, and that has choked our plant. And because of that, we cannot take any more garbage, or we cannot operate our plant because of no space left with us to do so. So from today you'll have stopped? So from today onwards, we have stopped taking MMC trucks with waste, coming with waste. Even we cannot take segregated waste because our plant is choked. So फाटल्यान दिसती पडटा ते सगळे rejects they have to clear, no? Yeah, maximum on the front side, it is all rejected waste, and rest are windrows, which we are processing. So nearly more than 900 tons to 1,000 tons. Right now we have got reject. So you all cannot accept any more? No, we cannot accept any more. पालिका मंगळारा निर्णय घेतली. टुमोरो वी वील अगेन थंय वचून एखादी मिटींग घेतली. वी वील फायंड आउट वॉट टू डू. कळ्ळें न्ही कशे तरेन ते सॉर्ट आउट करपाचो तो. सतराव्या लोकसभेचे आनी नव्या मोदी सरकाराचें पयलीं अधिवेशन सुरू. अधिवेशनात ट्रिपल तलाक विधेयक, आधार दुरुस्ती अशी कांय म्हत्वाची विधेयकां येवपाची आसात. पयले दिसा चडशा खासदारांनी प्रादेशीक, मायभास, संस्कृत वा हिंदींत खासदारकेचो सोपूत घेतलो. श्रीपाद भाऊ संस्कृत, सार्दीन मात इंग्लिशूच. जुलय 26 मेरेन अधिवेशन चलतलें. 19 जूनाक सभापतीची वेंचणूक, 5 जुलयाक अर्थसंकल्प. चुनाव के बाद, नई लोकसभा के गठन के बाद आज प्रथम सत्र प्रारंभ हो रहा है. अनेक नए साथियों के परिचय का एक अवसर है, और जब नए साथी जुड़ते हैं तो उसके साथ नया उमंग, नया उत्साह, नए सपने भी जुड़ते हैं. भारत के लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है, ताकत क्या है, हर चुनाव में हम उसको अनुभव करते हैं. आज़ादी के बाद
पार्लियामेंट इलेक्शन का सबसे ज़्यादा मतदान, सबसे ज़्यादा महिला प्रतिनिधियों का चुनना, पहले की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में महिला मतदाताओं का मतदान करना, अनेक विशेषताओं से भरा हुआ ये चुनाव रहा। कई दशकों के बाद एक सरकार को दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ और पहले से अधिक सीटों के साथ जनता जनार्दन ने सेवा करने का अवसर दिया है। गत 5 वर्ष का हमारा अनुभव है, बहुत ही उत्तम प्रकार की चर्चा, जनहित के फैसले, उन जन आकांक्षाओं को पूर्ति की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसका विश्वास। तेन परमेश्वर नाम्ना क्षपे यदम विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धर्यसे यदम भारतस्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नतां अखंडता च रक्षिष्यामि तथा यत्पदं ग्रहीतुम् अहम मुद्यतोस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। I, Francisco Caetano Cosme Sardinia, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. कर्नाटकांतल्यान ग्रिडाच्यो कटकटी बंद जाय मेरेन गोंय दक्षिण ग्रिडांतल्यान लायट घेवचें ना। सगलो पावर कोटा पश्चिम ग्रिडांतल्यान घेवप म्हूण सरकारान थारायलां। विजेचो उणाव ना। गोंयाक 1000 मेगावॅट कोटा मेळटा, मात 650 मेगावॅटूच वापरता म्हूण वीज मंत्री काबराल सांगता। लोकांक 24/7 अखंडीत वीज पुरवण जाय, मात केबलिंगाच्या वेळार जमनीक खंय कटकटी करतात म्हूण खंत। EHV stations from Goa, we are taking the entire load from, we have discontinued from southern grid of Karnataka, and we are taking it entirely from western grid. We are almost getting 1000 megawatts of power to Goa. Right now to the entire Goa is only 650 to the peakest level, that is in the month of May. आता लोकांक जर लायट जाय, लोकांनी सॅक्रिफायस करूंक पडटले। आपणाचे खंय तरी जागो, आमचे कडेन जागे आसा ते आतां भरल्या, तेंचे लोकांक जर डिस्ट्रिब्यूट करपाक जाय जाल्यार म्हजे पळय टॅक्निकल स्टाफ आसा तांकां लोकांनी सपोर्ट करपाक जाय, जाल्यार आमकां 24 hours इलेक्ट्रिसिटी दिवपाक, जशें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर म्हाका प्रॉमिस केला, वॉट एवर फायनान्शियल सपोर्ट वी रिक्वायर वी विल गीव, एंड दॅट इज द वे वी आर गोईंग। स्ट्रीट लायटीच्यो कटकटी जाग्यार घालूंक मेंटेनन्साची वेगळी वेवस्था सरकाराचे तकलेंत घोळटा। 100 लायटी आसा, तितल्यो 70 लायट आमचे म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट LED घातल्या त्यो, आनी 30% ऑफ द लायट्स, आय एम रिपीटिंग अगेन, आर फिटेड बाय वेरियस अदर एजन्सीज. I have already written to Honorable Chief Minister to make one policy, one accountability, that is electricity department, for all lights of Goa. So the policy is in final stages. Honorable Chief Minister Vasta, he might declare in the budget speech or कितें आसतली. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस। एक्सिडेंटाची पनवत सोंपना। मडगांवां सांज उजे दे आर्यल 2 टू व्हिलरीच्या एक्सिडेंटांत एकलो तरणाटो गेलो। टू व्हिलरी वेल्या बाकीच्या दोगांकय चडच मार लागिल्ल्यान जीएमसींत व्हेले। इतले मजगतीं फोंडे कुट्टी आमिगोस जंक्शनार एक्सिडेंटांत 4 जाणांक मार लागला, तांकां आयडीत शिफ्ट केल्यात। मजगतीं चोपड्या सोमारा आनीक एका एक्सिडेंटा वेल्यान चाळवल्ल्या लोकांनी ट्युरिस्टांची गाडी फोडली। सांज उजेदी आर्यल अपघातान एकलो तरणाटो गेलो। 2 टू व्हिलरींचो अपघात, दुसरो जखमी आसा। टू व्हिलरवाल्यान हेल्मेट घालूंक नाशिल्लें म्हूण सुत्रां सांगतात। कुर्टी फोंड्या आमिगो जंक्शनाचेर अपघात जालो, तितून 4 जखमी जाल्यात। चौगांकूय आयडी हॉस्पिटलांत शिफ्ट केल्या। जंक्शन घातक आत्र्या पैऱ्यान खंय अपघात जातात म्हणून थळाव्यांची कागाळी। चोपड्या पुला कुशीक आनी एक अपघात, ट्युरिस्टांची गाडी टू व्हिलराचो अपघात। गाडयेचो ड्रायव्हर आशिल्लो टायट म्हूण कांय सुत्रां सांगतात। लोकांनी ट्युरिस्टाची गाडी फातरायली। स्कूटर चलोवपी बायल जखमी जाल्या। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। गिव ए कमर्शियल ब्रेक। आता ब्लॅक येलो आणि गोवा मायल्स टॅक्सीवाल्यांचेंय पेटलें। मडगांव रेल्वे स्टेशनार दोनूय गटांचें वाजलें।
दोन्ही वटेचे ड्रायव्हर एकामेकाच्या आंगार. प्रकरण चडार पडिल्ल्यान पुलिसांनी येलो ब्लॅक टॅक्सीचे 4 ड्रायव्हरांक जाल्यार गोवा मायल्साच्या 2 जाणांक ताब्यांत घेतले. दोन्ही गटाचे टॅक्सी ऑपरेटरांचो मडगांव पुलीस स्टेशनार जमाव. बरोच तणाव जालो. प्रकरण पुलिसांचे मध्यस्थीन सध्या थंड. येल्लो ब्लॅक टॅक्सीचो सेक्रेटरी रफीक खान माझे नाव. एक गोवा मायल्साची गाडी हाडिल्ली, ती भाडे घेवन गेली वास्को आनी मागीर कोण तरी 2 जाण मोटरसायकल घेवन रेल्वे स्टेशनाचेर येयले. सिवील युनिफॉर्माच्या कावंटराचेर गाडी मारपाक लागले. तर आमच्या ड्रायव्हरान विचारलें ताका कोण कित्याक गाडी मारता आनी व्हिडिओ शुटींग कित्याक करता काय म्हणून. व्हिडिओ शुटींग करताले. मागीर तेणेंच्यांनी ताका मारलो धरून. मारले आनी पुलीस स्टेशनार येवन कंप्लेंट केल्या आमी गोवा मायल्स म्हणून. आमगेले कोणाक तो आमचो भुरगो अशें ताणें बेश्टें विचारलें आनी कांयच ना. विचारलें ताणें गॅस घेतलें आनी गॅस घेवन तो गेलो. ते इशू थंयच काबार जाल्ले. पूण तेंगेले थंयच्यान 2 जाण कोण आयले मोटरसायकल घेवन. ते येल्लो ब्लॅक टॅक्सी हेजे आशिल्लें स्टँड आशिल्लो. स्टँडाचेर ताणें शुटींग काडपाक लागलो. शुटींग काडटा आसतना ताका बेश्टें विचारलें बाबा शुटींग कित्याक काडटा तूं कोण. तेजेर झगडी स्टार्ट जालें. ते आमचे एक भुरग्याक ताणें 2 जाणां येवन ताणें बरें पेटयलें. मागीर मेडिकल बी हांगा मेडिकल बी केला आनी सद्या आमी ताका ते तेंचे 2 जाणां आमचे 4 जाणां भुरगे आयिल्ले आहा. आतां ते रिलीज जातले. पूण हांव कितें म्हणटा तांकां प्रोटेक्शन आहा जाल्यार आमकां प्रोटेक्शन ना. आतां फॉर्मेलिनाचेरय चर्चेल आवाज चडूंक लागलो. गोंयांत खंय ट्रेडरांनी आदी सावनूच फॉर्मेलिनाच्या नुस्त्याचो मोठो स्टॉक करून दवरला. भायल्यान येता त्या नुस्त्याच्या मार्केटांत टेस्टिंग जायना. शिमेचेर नुस्तें टेस्ट करता तशें बाजारांतय करचें म्हूण चर्चील मागता. दर्या नुस्तेमारी बंदीच्या सिजनांत गोंयकारांनी नुस्तें खावचें न्ही म्हूण सादूरकायेची शिटकावणी. हांव जाणा गोवोरमेंटान बॉर्डरीचेर फॉर्मालीन दवरपाक मशिनरी न्यू मशिनरी हाडल्या आनी लायल्या. हांव हेल्थ मिनिस्टर सांगोसो दितां तूं बॉर्डरीचेर ती मशिनरी घालता म्हणून सगळे जे पळय एजंट आहाय तांकां खबर आसली. तेमी हाडून भितर दवरल्या मासोडी जायती. जायते डीप फ्रिजरान हाडून भरली आहा मासोडी फॉर्मालिनाची. सो मुगेले रिक्वेस्ट आख्या गोंयच्या लोकांक ते 2 म्हयने जून जुलय आनी ऑगस्ट 15-20 देखून 15 तारीख पासून नुस्त्याक खावपाचें बंद दवरपाक. जून जुलय ऑगस्ट 15 पासून त्या टायमाचेर हैदराबाद आनी तामिळनाडू नुस्त्याचे बंपर नुस्त्या जायते नुस्त्या तिंगा मारपाक स्टार्ट जाता. 48 आवर्सांक नुस्त्या पावतलो जाल्यार 1 किलो हाडल्यार 1 किलो आयस जायो. सो ते गांवांत आयस ना. NGPDन म्हापसा आनी पणजेचो सुधारीत ODP काडपाचें थारायलां. 2016 म्हापशा आनी पणजे खातीर काडिल्लो ODP नव्यान काडूंक सरकारान निर्देश दिला. म्हापसा आनी पणजे खातीर NGPDA लँड यूज मॅप आनी रजिस्टरूय करपाची आसा. हे सगळे जाग्यार घालूंक 9 म्हयने तरी लागतले म्हूण PDAचो अध्यक्ष आमदार मायकल सांगता. लँड यूज मॅप आनी रजिस्टरा खाला म्हापसा आनी पणजे खातीरची प्रत्येक रचना नोंद करतले. जमनीचें कितें जालां तें कळपाक म्हूण रजिस्टर लोकांक उक्त आसतलो. North Goa Planning and Development Authority has received direction from government under section 39 of Town and Country Planning Act 1974 to redo in fresh, that is revise the outline development plan for Panaji and for Mapsa. या मिटिंगेन डिसिजन घेतला आमी की म्हापसा लँड यूज मॅप एंड रजिस्टर प्रिपेर करचो. पेंजीम लँड यूज मॅप एंड रजिस्टर प्रिपेर करचो. जी आयज लँड जे वस्तूक यूज जाल्ली आहा, लँड वीच इज यूज फॉर वेरियस गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट्स which otherwise on the plan is shown as a orchard, or it is shown just as a vacant land which is not vacant. So ती कित्याक यूज जाल्ली आहा तेका लँड यूज मॅप एंड रजिस्टर करपाक आमकां लायला. आनी every structure which is there in Penjim and Mapsa will be registered on that land use map. पणजेचो प्लॅन केल्लो तो हायकोर्टान पेंडींग आहा. कॉर्पोरेशन ऑफ सिटी ऑफ पेंजीम हॅज गॉन. टुडे वी हॅव आस्क्ड द मेयर वेदर he will assist NGPDA to be part of it. He said yes, and all the corporators also will assist. मायकलाक मंत्री करतात म्हूण अदीमदीं खबरो पातळत आसतात.
मुख्यमंत्र्यान एखादी मोठी जबाबदारी दिल्यार खंय मायकल घेवंक तयार. These are speculations even I am hearing, and I think Honorable Chief Minister has that prerogative to decide who is going to be whom, who is going to be who and when. So I think the only answer who can give an answer is the Chief Minister. If Chief Minister thinks that he should give me a bigger role, I am ready to play that role. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. वर्ल्ड कपांत भारतान पाकिस्तानाक सेगीत 7वें फावट धुलो आनी अपेक्षे प्रमाण पाकिस्तानी फॅन्सांनी टीव्ही फोडल्यो. कॅप्टनाच्या नांवान सोशल मिडियाचेर शेबय. मॅच सोंपले उपरांत दीस जालो तरी ट्विटर, फेसबूक, व्हॉट्सॲप धरून सगळे सोशल मिडियाचेर पाकिस्तानाक ट्रोल करून धुमाकूळ चालूच. पळोवया कांय मजेशीर ट्रोल्स. भारता आड पाकिस्तान हल्ल्यार पाकिस्तानाचे फॅन्स बेजारनी सापूच फुरियोज जातात आणि टीव्ही कंपन्यांची दिवाळी सुरू जाता. कित्याक पळयात. पाकिस्तान हरतकूच पाक फॅन्सांनी पाकिस्तानाचे बर्गर वयर काढले. मैं आपको बताऊं, मुझे पता चला कल रात ये लोग बर्गर खाते रहे, कल रात ये लोग पिज़्ज़े खाते रहे हैं. इन्होंने क्रिकेट छुड़ाओ तो दंगल लड़वाओ, इनसे को दंगल लड़े. मतलब कोई फिटनेस कोई कुछ नहीं. यहाँ पे हम लोग इनसे इतनी उम्मीदें बना के बैठे हैं, इन्होंने बर्गर खुआओ. इन्होंने पाकिस्तानाचो कॅप्टन सरफराज आणि विराट कोहलीचे प्रिपरेशनातलो फरक पळयात. भारत पाक मॅची दिसा फादर्स डे आशिल्लो. फादर्स डेच्या नांवानूय पाकिस्तानाक धुलो. पाकिस्तानान टॉस जिखून बॉलिंग घेतली, ताचेरूय ट्रोल. पार्टिशनाच्या नांवानूय काय मजेशीर ट्रोल. विरुस्काच्या नांवानूय काय ट्रोल सोशल मिडियाचेर बरेच व्हायरल जाले. पाकिस्तानाचेर सर्जिकल स्ट्राईक आनीकूय काय ट्रोल्स दीसभर सोशल मिडियाचेर धुमाकूळ घालताले. मुझे किसी इमरजेंसी में ले जाओ, मुझे किसी इमरजेंसी में ले जाओ. तुम्हारी मेहरबानी, मुझे ले जाओ. You are not supposed to be like this. आणि हे सगळे ट्रोल उणे काय कितें. रोहित शर्माची मिडियाच्या प्रश्नाक दी विंग कमांडर अभिनंदन स्टाईल जाप. I will ask about you for the Pakistan team is under crisis for a long time. As a colleague, what would you suggest to Pakistan batsmen how they can come out from this crisis? अगर मैं पाकिस्तान का कोच बना तो बिल्कुल बताऊंगा. अभी क्या बताऊंगा. इतल्याने बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.